सो गायज आयच्या व्हिडिओन न्हय म्हाका तुमचे बरोबर एक इम्पॉर्टंट अशी मेसेज शेअर करपाची आसा आनी खुबशे कन्फ्युजन जे आसा खूब जाणांचे ते क्लियर करपाचे आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो फूल पळोवन घेया, स्कीप करूं नाकात म्हणजे तुमकां डिटेल्सान कळटलें. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो वेगळ्या पद्दतीन असो स्टार्ट करता. मुद्दामूच आयचो व्हिडिओ जो आसा तो वेगळ्या पद्दतीन असो स्टार्ट केल्लो आसा. सद्या म्हजी गडबड अशी मसाल्याची चालू आसा. ऑर्डरी घालप, ऑर्डरी अटेंड करप, कॉल अटेंड करप, हे गोश्टी गडबडी चालू आसा. आनी तेच बरोबर तेतूंतले तेतून खुबशे जाणांक खूब कन्फ्युजन आसता, खूब प्रश्न आसतात तेंचे. आनी जितले बी प्रश्न आमी क्लियर करता तेच्या डबलीन तेंच्या भितर तेंच्या तकलेन प्रश्न आनी क्रिएट जाता. सो ते प्रश्न जे थोडेशे आसा न्हय ते क्लियर करपाक खरें तर टायम ना, तरी बट आयच्या व्हिडिओन हांवें टायम काडला. सद्या व्हिडिओ करपाक सुद्दां टायम ना, तरी बट हांव एडजस्ट करता. आनी कारण व्हिडिओ करप सुद्दां तितलेच इम्पॉर्टंट आहा. तुमचे पर्यंत स्टॉकाचो अपडेट मेळटा. खुबशे जाणांक ऑर्डर करपाक जाय मसालो, ताका लागून सुद्दां एक अपडेट मेळटा. बट भितरले भितर अशी थोडीशीं मनशां आसता तांकां खूब कन्फ्युजन आसता आनी असो टायम बीन तांकां लागून दिवन तेंचे क्वेश्चनांची आन्सरां दिवची पडटा. सो आयच्या व्हिडिओन सगळे डिटेल्सान क्लियर करतले. खूब कन्फ्युजन आसात ताकाच लागून म्हणटा आयचो व्हिडिओ जो आसा तूं फूल पळया म्हणजे तुमकां कळटलें. म्हणजे परत तुमी तेच प्रश्न म्हाका विचारची ना आनी त्याच प्रश्नांक लागून त्याच उत्तरांक लागून म्हाका परत टायम वेस्ट करचो पडचो ना. ताकाच लागून म्हणटा फूल व्हिडिओ पळया, क्लियरली स्कीप करच्या पयलीं आयचो व्हिडिओ पळया म्हणजे डिटेल्सान प्रत्येक जेंच्या भितर बी कन्फ्युजन जाल्लें आसा, जेंच्या भितर बी प्रश्न पडले ना ते आयच्या व्हिडिओन क्लियर जातले. म्हणजे मागीर परत येवन तुमी तेच प्रश्न रिपिटेड म्हाका विचारूं शकना आनी हांव परत त्याच प्रश्नांचे आन्सर बी दिवपाक तसो टायम म्हाजो सद्या तर वेस्ट करचें ना, कारण म्हाजे कडेन मसाल्या बाबतीन टायम सद्या एडजस्ट जायना. सो हे गायज तर दनपारची न्हय 12 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो असो बसोन असो स्टार्ट करता. तर खरें सांगूंक गेलें न्हय सद्या टायम एडजस्ट जायना असो बसोन बीन व्हिडिओ करपाक. बट गरजूच अशी आसा ताका लागून न्हय हो व्हिडिओ जो आसा तो म्हटल्यार बसोन स्टार्ट करया. हेच्या पयलीं तुमी पळयलेत आसतले एक्चुअली म्हजें मसाल्याचें काम सद्या चालू आसा. म्हटल्यार मसाले अरेंज करप, कोणाच्या ऑर्डरी ज्यो आसा ते पोस्ट करपाक जाय. तेतूनच टायम असो वयता की व्हिडिओ बीन करपाक टायम मॅनेज जायना. तरी काल हांवें गॅप घेतले कारण आतां सद्या गॅप मदीं मदीं घेवचोच पडटले. ऑर्डरी इतले हितून चालू आसा आनी तेतून तुमकां खबरूच आसा आमी तिगाच जाणां काम करता, हेल्पाक अशी कोण ना. सो म्हाजो फेसूय आयच्या व्हिडिओन डल दिसतलो तुमकां कारण सद्या जागरणां बीन चालू आसा. जागरण करता आमी, ऑर्डरी पॅकींग हे ते गडबड चालू आसा. बट आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो म्हटल्यार एक मॅसेज पावोंक जाय तुमचे पर्यंत आनी थोडेशे कन्फ्युजन आसा ते सुद्दां क्लियर करूंक जाय. पळयात कशें आसा, हांव एक्चुअली व्हिडिओ न्हय डिटेल्सान करता. हेच्या पयलीं सुद्दां ह्या रिलेटेड व्हिडिओ केल्लो आसा. बट कशें आसता ना थोडी जाणां व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्कीप करून पळयता आनी तेच्या मागीर न्हय तांकां डिटेल्सान अशें कळना. सो हांव पयलींच रिक्वेस्ट करता हो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो डिटेल्सान पळया म्हणजे तुमकां जे कितें कन्फ्युजन आसतलें ते क्लियर जातले. कारण पळयात परत हांव न्हय अशें बसोन सद्या व्हिडिओ करूं शकना कारण म्हाका म्हाज्या मसाल्याक न्हय सद्या म्हटल्यार जे कितें काम आसा बिजनसाक 100% दिवपाक जाय. सद्या म्हजो सिजन चालू आसा सामको आनी तेतून ज्या कस्टमरांक हांवें टायम दिला ते एकॉर्डींग न्हय म्हाका ते ऑर्डरी पोस्ट करपाक जाय. जर हांव अशें व्हिडिओ करपाक बसलें जाल्यार म्हाजी ती कामां न्हय पेंडींग उरतली आनी तेच्या भायर फुडें हांव थोडेशे पॉयंट क्लियर करतलें कारण म्हाजेरूच सद्या इतलो प्रेशर चालू आसा ना, म्हाजेरूच सगळो प्रेशर आसता. ओके, ताका लागून न्हय म्हाका बारीक गोश्टी जे आसा न्हय ते व्हिडिओ थ्रू तुमचे पर्यंत क्लियर करूंक गावचे ना. म्हटल्यार थोड्यांक खूब कन्फ्युजन्स आसता अशें तशें. सो आयच्या व्हिडिओन थोडेशें जाता तितलें हांव क्लियर करता. तर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉयंट म्हटल्यार हांवें लास्ट व्हिडिओ केल्लो मसालो स्टॉक बीन दाखयल्लो आनी तेतून म्हाजे 2 कॉन्टॅक्ट नंबर आय थिंक सो शेअर केल्ले. सो ते कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें कित्याक शेअर केले, कित्याक म्हटल्यार कारण म्हाजे कस्टमरांक ते कॉन्टॅक्ट नंबर पावपाचे आनी खूब जाणां मागीर कॉन्टॅक्ट नंबर विचारतात. इवन इंस्टाग्रामार सुद्दां म्हाका कॉन्टॅक्ट नंबर विचारता. बट इंस्टाग्राम सद्या हांव एक्टिवूच ना कारण म्हाका थंयूय 100% दिवंक गावना. सो सद्या हांव चडशे वॉट्सॅपार आनी यूट्यूबाचेरूच न्हय हे आसा म्हणटा तशें कनेक्टेड आसा. थंय तरी थोडो टायम असो दिता हांव. बट इंस्टाग्राम फेसबुकार म्हाका टायम दिवंक गावना. आसले तरी ऑनलायन हांव कित्याकूय मातशें आसता.
बट म्हणजे केन्नाय चेक करूंक वयता, थंय मॅसेजी बीन आसता, सो टायम दिवंक गावना. आणि हे जे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा तेजेरूच म्हाका चडशे व्हॉट्सॅप बीन कस्टमर करतात. ओके, सो ताका लागून न्हय तो हांवें कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्लो आसा की तुमकां इजी पडपाक जाय म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक, ताका लागून हांवें तो शेअर केल्लो आसा. बट थोडी जाणां तर सामकी म्हटल्यार ऑर्डरीक लागूनच कॉल करता, बट तेतून थोडी जाणां अशीं आसता की बारीक बारीक गोष्टींचो तांकां इन्फो जाय आसता, ताका लागून कॉल करता. ऑर्डरीक लागून कॉल करिना, बाकीचे तांकां इन्फो जाय आसता, हें कशें चल्लां तें कशें चल्लां, हें कशें तें कशें. म्हटल्यार वरांची वरां हांव थंय टायम उलोवपाक दिवंक शकना. गायज प्लीज अंडरस्टँड करून घेया, रागार जावं नाका हांव अशें सांगता म्हणून. कारण म्हाका वरांच्या वरां 1-1.5 वर बीन कॉलिंगेर रावूंक एक तर म्हाका आवडयना, म्हाका लायकूय ना इतले फोनार उलोवपाक. ओके, आनी तेच्या भायर हांव फोनार उलोवपाक गेलें सुद्दां जाल्यार म्हाजी ही जी कामां आसा न्हय ती कोण करतलो, म्हाकाच सगळें पळोवंक जाय. ऑर्डरी न्हय हांवूच बुकींग करता, कस्टमराक कॉन्टॅक्ट हांवूच करता. ओके, कारण म्हाजेंच तें काम आसा, म्हाजेंच तें प्रोफेशन आसा. ओके, ताका लागून म्हाकाच करूंक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार बारीक सारीक गोश्टीक लागून ओके आसा, म्हाका लायक आसा एक्चुली, म्हाजे यूट्यूब फॅमिली कॉल करता, म्हाका खूब लायक आसा. बट सद्या कशें आसा, सद्या हांव बिजी वयता, ताका लागून इतलो टायम दिवंक शकना. दुसरी गजाल म्हटल्यार तो कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें न्हय बारीक बारीक गोश्टी म्हणजे म्हाज्या लायफान पर्सनली एक्चुली कितें चालू आसा तें सांगपाक लागून शेअर करूंक ना. प्रत्येकाची पर्सनल लायफ आसतली. सो थोडी जाणां ताका लागून कॉल करता की कशें चल्लां, तूं घरान शिफ्ट जालें. एक्चुली ऑलरेडी तुमी म्हाजे ब्लॉग सगळे पळयता, तरी बट तुमी शिफ्ट जाली, कशें तरी शिफ्ट जाली, कितें जाली, हे गोश्टी विचारप रॉंग आसता न्हय. एक्चुली म्हाका हो व्हिडिओ करपाचो नासलो, बट गायज कशें आसता ना, कॉल्स चालू चालूच आसता आनी तितून मागीर म्हाका कळना एक्चुअल कस्टमर कॉल करता. सो कळना न्हय की बाबा गजालींक लागून फोन करता या ऑर्डरीक लागून फोन करता. सो सगळे कॉल एटेंड तर हांव करतातूच, मे बी खंय बिजी आसले जाल्यार मागीर कॉल बॅक करता. सो गायज तशें करूं नाका, कारण सपोज तुमकां एक्चुअल मसालो घेवपाक जाय न्हय जाल्यार करा प्लीज. बाकी बारीक बारीक गजाली करपाक न्हय, म्हाजे कडेन सद्या तर टायम ना. ओके, आनी दुसरी गजाल मेन म्हटल्यार अशे बी थोडे मनशां आसतात, अशें जाल्लें आसा, हेच्या पयलीं बी जालां. हेच्या पयलीं जेन्ना हांवें बॅच हाडलेली तेन्नाय बीन तशें म्हटल्यार चालूच आसता सामकें. बट हांव एक्चुली सांगता, बट सांगून सुद्दां जर कळना जाल्यार हांव कितें करूं शकता तुमीच म्हाका सांगा. सो पळयात, हांव एक कॉन्टेंट क्रिएटर आसा, म्हाजें लायफ दाखयता तुमकां कशें कितें चालू आसा. आनी जो हांव कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता तो जस्ट म्हाज्या बिजनसाक लागूनूच कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता, म्हणजे ऑर्डरीक लागून. तरी बट थोडी मनशां अशीं आसतात जी स्टार्टींग कॉल करतात, विचारतात तूं कशें आसा, कितें आसा, हे ते गोश्टी जाल्या उपरांत रोखडोच एक पॉयंट काडटात की ह्या ब्लॉगराचो तुजे कडेन कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, त्या ब्लॉगराचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा जाल्यार मातसो तूं दिवं शकता, कारण हांवें ताकाय सबस्क्रायब केला, हांव तेजे व्हिडिओ पळयता, तूं मातसो कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता, म्हाका ते खूब लायक आसा, तो खूब लायक आसा. सो गायज कशें आसा, हांव तुमकां थंय सुद्दां सांगता, आतां सुद्दां ते गोश्टी जाल्ले आसा. 2-3 दीस जाले हांव हे थोड्या मनशांक हँडल करता. पळयात, हांव तुमकां थंय सुद्दां सांगता, बाकीच्या ब्लॉगरांचें न्हय म्हाका खबर ना कशें लायफान कितें चालू आसा, कितें आसा. तुमी जशें म्हाका विचारतात न्हय ते ब्लॉगर कशें आसा, खंय आसा, ते ऑफलायन कित्याक आसा, या ते खंय कामान बिजी आसा. सो म्हाका खबर ना, म्हाज्या लायफान सद्या हांव म्हाजेच गोश्टी हँडल करता, म्हाका दुसऱ्यांचें कांय खबर ना. आनी प्रश्न तेंच्या कॉन्टॅक्ट नंबराचो जाल्यार हांव कोणाचो नंबर पर्सनली आसलो सुद्दां, बाकीच्या ब्लॉगरांचो कॉन्टॅक्ट नंबर म्हाजे कडेन आसलो सुद्दां जाल्यार हांव शेअर करूं शकना, कारण दुसऱ्यांचे पर्सनल गोश्टी हांव डायरेक्टली विचारपूस करच्या पयलीं, तेजी परमिशन घेवच्या पयलीं तुमच्या पर्यंत तेंचो कॉन्टॅक्ट नंबर पावोवंक शकना. हांव जाणा तुमी आमकां सबस्क्रायब केला आसतले, तुमी आमचेर मोग करता आसतली, बट दुसऱ्यांचो कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करप रॉंग आसता. म्हाका तर अशें दिसता की हांव तशें करूं शकना. ओके, आनी हे बारीक बारीक गोश्टी न्हय बसून आतां सांगप म्हटल्यार न्हय म्हाजो टायम कितलो वेस्ट वयता सद्या. सो अशें आसा. आनी तेच्या भायर आनी एक पॉयंट म्हटल्यार तुमी संजीव कॉन्टॅक्ट करता, हांव जाणा, म्हटल्यार अशें जाता की एकदां तो कॉल रिसीव करूंक पावना, बट मागीर तुमी अशें म्हणटा की तो कॉल रिसीव करूंक पावना, आमकां मसालो ऑर्डर करूंक जाय आसलो. सो गायज कशें आसा ना,
तोय बीन तेच्या सायडीनसून 100% दिता, हांव बी म्हाज्या सायडीनसून 100%च दिता. बट समटायम अशें जाता ऑर्डरी बल्कान आसता सामके आनी तेच्या मागीर आमी कॉल एटेंड करूंक पावना. आनी हांव कशें आसा, हांव ह्याच फिल्डान आसा. एक तर हांव कॉन्टेंट क्रिएटर आसा, ओके, ब्लॉगींग करता, आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव म्हाजो बिझनस हँडल करता, ओके. आनी संजूचें कशें आसा, होय बीन पॉयंट हांव हांगसर क्लियर करता. संजूचो अशें आसा की संजू म्हाका सपोर्ट करता, खूब व्हडली गजाल आसा. इवन खूब म्हटल्यार खूब व्हडली गजाल आसा. पूण गायज, तेज्या लायफान तेजो पर्सनल एक जॉब आसा, तो जॉब करता. तो ह्या बिझनसान असोच नासता म्हटल्यार घरा बसल्या बसल्या हो बिझनस हँडल करता अशे गोश्टी ना. तो जॉब करता आनी जॉब करून सुद्दां सायड बाय सायड टायम काडून तो म्हाका ह्या बिझनसान सपोर्ट करता, टायम दिता. हांगा वचप थंय वचप, ऑर्डरी घालप. ऑन कॅमेरा हे गोश्टी न्हय इजी दिसता आसतले की तो म्हटल्यार ऑर्डरी म्हाज्या फाटल्यान हे करूंक वयता तें करूंक वयता. बट तशें नासता. तोय बीन जॉब करता. तो ह्या फिल्डान ना, तो कॉन्टेंट क्रिएटराच्या फिल्डान ना, ओके, बिझनसाच्या फिल्डान ना. बिझनस हो म्हाजो आसा आनी तो म्हाका सपोर्ट करता. खूब व्हडली गजाल आसा. हां, ओके, आमचो दोगांचो आतां बिझनस आसा, बट तेच्या लायफानूय तेजी पर्सनल कितें गोश्टी आसतले आनी तेन्ना तो खंय तरी कामार आसल्या कारणान फोन बीन एटेंड करूंक गावना आसतलो तेका. आनी अशेंय बी जाता, अशें बीन कस्टमर फोन करता की संजूक फोन केल्या उपरांत मातसो सुप्रिया कडेन दिता. मागीर तो सांगता एक्चुली, तो जर आमगेर आसत जाल्यार तो म्हाका डायरेक्टली कॉल काडून दिता, तुका कॉल येयला म्हणून. बट एकदां अशें जाता, एकदां म्हटल्यार चडान चड टायम अशेंच जाता की तो घरा आसता, तेज्या घरा आसता आनी तेन्ना खंय तरी कोण कॉल करता आनी मातशें सुप्रिया कडेन दिता. मागीर तो एक्चुली सांगता की सुप्रिया घरा कडेन ना म्हणून, म्हटल्यार तेच्या घरा कडेन. तरी बट थोडी जाणां अंडरस्टँड करून घेवपाक सोदिनात. सो गायज, कशें आसा ना, हांव म्हाज्या घरा कडेन आसता, तो तेच्या घरा कडेन आसता. आनी मेन थींग तुमकां विडियोनूच अशें दिसता की तो हांगसर आसा म्हणून. बट विडियोन हांव डिटेल्स गोश्टी दाखयना की तो घरा कडेन गेलो, तो घरा कडसून येतलो, आतां काम जाल्लें आसा मसाल्याचें, सो तो तेच्या घरा कडेन वयतलो, मागीर आतां म्हाका गरज आसा सो तेच्या घरा कडसून येतलो. हे बारीक बारीक गोश्टी हांव विडियोन दाखयना, ओके. सो आय नो तुमी आमचेर मोग करता, बट तो सांगता एक्चुली की सुप्रिया तेच्या घरा कडेन आसतले आनी जर ते फोन उखलिना जाल्यार मे बी ते खंय बिजी आसतले. सो म्हाजो सांगपाचो हेतू इतकोच आसलो की तेच्या लायफान तेजो जॉब आसा, तो जॉब करता, ओके. तेजें प्रोफेशन वेगळें आसा. सो कामार असल्या कारणान ताका एकदां फोन रिसीव करूंक गावना आनी तो घरा आसल्या कारणान हांव तेजे बरोबर नासता, सो तो म्हाका फोन दिवंक पावना. अशे गोश्टी जाता. कितले कन्फ्युजन आसता थोड्या जाणां वांगडा, खूब कन्फ्युजन आसता. हे बारीक बारीक कन्फ्युजन आमी क्लियर करूंक न्हय बसत जाल्यार व्हडलें लिस्ट जातालें. आनी म्हाज्या कडेन तितलो प्रेजेंट तर असो टायम ना की हांव बारीक बारीक गोश्टी क्लियर करूंक म्हटल्यार बसों शकता. बट हे एक्चुली म्हटल्यार क्लियर करया, कारण कॉलिंग खूब चालू आसता, कॉलाचेर कॉल चालू आसता, ओके. आनी तेच्या भायर आनी कितें पॉयंट आसलो तुमचे ऑर्डरी हांव क्लियर करता सद्या. म्हटल्यार गायज अशें आसा, आनी एक पॉयंट क्लियर करता, हेच्या पयलीं बी केला, आतांय बीन करता. हांव एक्चुली म्हाज्या सायडीनसून 100% दिवपाची ट्राय करता. म्हाज्या फेसा वरसून तुमकां कळटा आसतलें हांव ज्या हिसपान सद्या जागरण करता ना, हांव व्हिडियो थ्रू सांगूंक शकना की हांव एक्झॅक्ट कशें उठ्ठा, कशें न्हिदता, कशें ऑर्डरी हँडल करता, कितें हँडल करता, ओके. मम्मीचो आनी संजूचो सपोर्ट आसतातूच. बाकीचें कॉलिंग एटेंड करप आनी कितें करप म्हाजेरूच आसता ना. आनी तेच्या भायर ऑर्डरी नोट डावन करप बीन म्हाजेरूच आसता. हांवूच करता सगळ्या गोश्टी. ऑर्डरी कशें कितें कोणाक घालूंक जाय, कितें करूंक जाय तें बीन म्हाजेरूच आसता. पॅकींग संजू म्हाका हेल्प करता. बट ऑर्डरी खंयच्या डेटीक कोणाक पावोंक जाय, कोणाची आतां सपोज आयज कितली डेट आसा म्हाका एक्झॅक्ट याद ना, बट सपोज 20 तारीख दिवंक जाय जाल्यार तेच्या पयलींच म्हाका प्रिपेर रावूंक जाय 2 दीस की 20 तारखे पयलीं ही ऑर्डर पावोंकूच जाय. आतांय बीन एक्चुली 2-3 ऑर्डरी सामके व्हरोन दिवपाक जाय म्हाका. पोस्ट करपाक तांकां टायम ना आनी म्हाकाय बीन म्हटल्यार पोस्ट केले जाल्यार तेंच्या पर्यंत तितले टायमा भितर पावचें ना. सो म्हाका त्या ऑर्डरी व्हरोन दिवपाक जाय. अशी सगळी गडबड चालू आसता. आनी तेतूंतले थोडेशे मनीस अशे आसता की 1000 प्रश्न आसता तेंचे. तुवें हें कशें केलें, तें कशें केलें, कितें गोश्टी हें तें संजू खंय, हें खंय, तें खंय. सो
सध्या तर अशी चालू आहे की ना गोष्टी तशें एडजस्ट जायना सगळे गोष्टी, तरी पण हांव म्हाज्या तरेन बऱ्या गोष्टी हँडल करपाचे ट्राय करता. बट तितून अशें बी आसता. आनी जर कोणाक कितें वायट दिसलें आसा जाल्यार खरेंच सॉरी म्हणटा, म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें ना. बट बाकीच्या ब्लॉगरांचे हांव कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स तो खंय ऑफलायन आसा, कित्याक व्हिडिओ घालिना, कितें हे ते गोश्टी हांव न्हय, म्हाका कोणाच्या लायफान एक्चुली न्हय कुसू करपाक आवडना. हांव म्हाज्या एक्चुली ऑनलायन थ्रूच न्हय, हांव म्हाज्या रियल लायफान सुद्दां अशेंच आसता. म्हाका दुसऱ्यांच्यो गजाली करपाक, दुसऱ्यांच्यो गोश्टी आयकपाक, मागीर दुसऱ्यांच्या लायफान कितें चल्लां कितें ना हे गोश्टीन न्हू म्हाका तितलो आवड ना. हांव म्हाजें काम की हांव म्हाजो यूट्यूब, म्हाजो चॅनल, म्हाजे व्हिडिओ, म्हाजो बिझनस, म्हाजें घर, इतलेच गोश्टी खबर आसा म्हाका, इतलेच गोश्टी नासता. बाकी घराच्या भायर सुद्दां ना. म्हाका म्हाजें घरूच म्हाका खूब लायक कळना. म्हाका कोणागेर वचून बसप, मागीर तेंगेर गजाली करप, हे गोश्टी सुद्दां एक्चुली म्हाका लायक ना. कोणूय आमच्या हांगसर येतले कोणूय सांगतले ते चेडू म्हटल्यार तेचो आवाजूच ना असो म्हणून कळ्ळें. कारण ते चेडू घर कितें आसतलें अशें कोणूय हांगसर सांगतलें. सो म्हाका तें आवडना की फोन केलो हेचे पर्सनल मातशे गजाली सांगता हे ते. सो गायज प्लीज तशें करूं नाका. आनी जर तुमकां खरोच एक्चुली तुमी मागीर म्हाका केन्नाय कॉल करूं शकता. हांव उलोवपाक बिंदासपणे 1-2 वरां सुद्दां रेडी आसा. बट सद्या म्हजो सिजन चालू आसा त्या कारणान म्हाका अशे कॉल अटेंड करूंक गावना. सपोज ऑर्डरीक लागूनच कॉल करता जाल्यार ओके आसा, तें बीन हांव बुकींग घेता आनी फोन दवरता. बाकी आयले पयले म्हणजे नासता उलोवप, कारण टायम ना एडजस्ट जायना. हांव हितून व्हडपण सांगना, बट जो कोण बिजनस करता ताका खबर आसतली की टायम कसो कितें हे जाता तो. सो आमी तर न्यू आसा भरपूर ह्या फिल्डान, सो अशें आसा. आनी आतांय बीन बसलां फाटल्यान म्हाजे ऑर्डरी थोडेशे आयज सांजचे व्हरून दिवंक जाय म्हाका. तेजें काम सद्या चालू आसा. आनी तितून पोस्टाचे रुल्स थोडेशे चेंज जाले, सो ते हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. पोस्टाचे रुल्स सद्या चेंज जाल्ले आसा, तेका लागून थंय टायम हे जाता सांगपाक. आनी फेसाची हालत सद्या कशी जाल्या. सो दाखयता तुमकां आनी ऑर्डरी आनी तेचे मागीर विडियोज आसा तो एंड करता. ओके. आनी सद्या गॅप घेवन व्हिडिओ हांव करतलें, सो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या म्हाका, कारण व्हिडिओ करपाक तसो जायना. जशें जाता तो पॉसिबल तशें हांव व्हिडिओ करतलें. ओके. सो आय नो तुमी म्हाका सपोर्ट करतली, अंडरस्टँड करतली. ओके. दाखयता तुमकां ऑर्डरी काडून दवरले हांवें, अरेंज करूंक जाय म्हाका तें. आनी तेचे मागीर व्हिडिओ जो आसा तो एंड करता. आनी जर म्हाजें कितें उलयतना चुकलें आसत, कोणाक वायट दिसलें आसत जाल्यार खरेंच सॉरी म्हणटा. ओके. तर चला ह्या ऑर्डरीन 5 किलो हळसाणे आसा. एकाच कस्टमराची ही ऑर्डर आसा जी म्हाका आयज न्हय कशेय तरेन व्हरून दिवपाक जाय. मागीर 2 किलो फीश करी मसालो आसा. तेच्या उपरांत 2 किलो न्हय गरम मसालो आसा, पळयात. ओके. तेच्या मागीर हो एक आसा तो थंयच दिवपाक जाय, पेनजीम व्हरून दिवपाक जाय एका कस्टमराचो. आनी हो जो आसा न्हय तो एक्चुली वास्कोचो कस्टमर आसा, म्हटल्यार तो पेनजीम येतलो, बांबोळे येतलो व्हरपाक. सो अशे तरेन हे पळयात त्या कस्टमराचे 5 किलो हळसाणे आसा. हे पळयात. तेच्या मागीर रेड चिली पावडर आसा. सो अशा तरेन त्या कस्टमराची ऑर्डर आसा. 5 किलो हळसाणे, 1/2 किलो रेड चिली पावडर, 2 किलो फीश करी आनी 2 किलो गरम मसालो. अशे तरेन ही ऑर्डर आसा. आनी ती ऑर्डर म्हाका फाल्यां पोस्ट करपाक जाय. 8 किलो रेड चिली पावडर आसा तो, पळयात. रेड चिली पावडर म्हटल्यार काश्मीरी पावडर आसा. अशे तरेन हेजो कलर बरो इल्लो आसा. सो अशे तरेन काडून दवरले हांवें सगळे मसाले. हळसाणे नाय परत आसली तशी हांवें ऑर्डर दिल्या. हळसाणे म्हाका कमी पडले, आनीक ऑर्डरी येयल्ले आसा. सो ते फाल्यां येतले. जितले आसा ते हांवें आतां कवर अप केल्ले आसा, बाकी फाल्यां येतले ऑर्डरीचे. आनी तेच्या मागीर अशे तरेन मसालो भरून दवरला हांवें. तो आतां जशे जशे ऑर्डरी आसा तेजे वायज काडटले हांव. सो सद्या अशे तरेन हांव मॅनेज करता. आनी भितरल्या भितर न्हय वेदरूय चेंज जाता, मदींच पावस पडटा. पयरच्यो राती इतलो घडघड, इतले जगल्याणी बीन चालू आसले, कंटिन्युअसली पावस चालू आसलो आनी तोय बीन जोरान सामको. आनी एक टायपचो मसालो म्हाका करूंक दिवपाक जाय, तो आजून हांवें गिरणीचेर व्हरून दवरूंक ना, कारण वेदर प्रॉब्लम सामको, वेदर इश्यू आहा तेका लागून. आनी हे ऑर्डरी म्हाका आतां व्हरून सांजचे दिवपाक जाय. एक्चुली व्हरून दिवपाक सुद्दां न्हय सद्या तशे गोश्टी
मॅनेज जायना. बट त्या कस्टमराची मातशी रिक्वेस्ट आसली की आपल्याक ते बेगिना जाय आनी जर तूं पोस्ट करीत जाल्यार ती ऑर्डर आपल्याक टायमार गावची ना. ताका लागून ओके म्हटलें, हांव हाडून दिता, बाकी होम डिलिव्हरी आमी करिना. काल सुद्दां म्हाका 4-5 ऑर्डरींचो कॉल तसोच येयल्लो, मातशें हाडून दिता काय म्हणून. बट गायज सद्या होम डिलिव्हरी ना पॉसिबल जायना, स्पेशली मडगांव सायड बीन पॉसिबल जायना. आवाज मातसो भरभरता ओके. सो ताका लागून मडगांव सायड, वास्को सायड म्हाका ऑर्डरी हाडून दिवपाक जायना पॉसिबल. म्हापसा बीन ओके आसा. आतां शिवोलचे बीन ऑर्डरी आसा न्हय, ते तुमी म्हापसा कलेक्ट करूं शकता, संजूच्या ऑफिसान येवन कलेक्ट करूं शकता, कारण तो डेली वयता न्हय ताका लागून. बाकी लॉंग डिस्टन्स आसा पळय थंय हांव हाडून दिवंक शकना. आनी हळसण्याचो अपडेट दिवपाक गेल्यार हळसणे परत हांवें ऑर्डरींग घातलेले आसा, म्हटल्यार फाल्यां ऑर्डर म्हाका रिसीव जातली. आनी हळसणो खूब बरो आसा सामको ओके. फ्रेश आसा आनी नीट म्हटल्यार क्लीन आसा सामको. सो हे तर गेल्ले आसा सामकें बुकींग. आतां फाल्यां हळसणे येतले परत, मागीर ते परत हांव ऑर्डरीचे एडजस्ट करतलें सगळ्यांक. तर अशा तरेन म्हाजो बोवाळ, म्हाजी गडबड सद्या चालू आसा. आनी देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या सपोर्टान सद्या सगळ्या बऱ्या गोश्टी चालू आसा. सो असोच सपोर्ट आसुनी, असोच मोग आसुनी, आनी देवाच्या कृपेन सुद्दां अशेंच बरें आसुनी ओके. सो गायज चला, तर आयचो व्हिडियो हांव हांगसरूच एंड करता ओके, कारण म्हाका आतां बसोंक जाय मातशें ऑर्डरींगच्या ताका लागून. आनी आयचो व्हिडियो आवडलो असो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन, ते आमी सद्या बरें करूं. आनी जो कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केला तो प्लीज कामा खातीरूच केला, बाकी कळ्ळें आसतलें तुमकां. आनी जर कितें हांव ह्या व्हिडियोन चुकलें आसत जाल्यार सॉरी म्हणटा ओके. चला, बाय बाय.